आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो सुरेशं पशुपतिसुतमेशं विघ्नराजं नमामि मुहूर्तसावधान दत्त्वा स्वां कुलदेवतां च कमलां विघ्नेश्वरं शारदां वक्षे कृष्णविवाहौ सुललितं चेतोहरं कार्तिक पौर्णिमा म्हणल्यार हो नागेश महारुद्र संस्थानान व्हडलो उत्सव. तो उत्सव पयर आमची दसमीची पालखी महालक्ष्मीची पालखेचे हांगा आगमन जावन जोड पालखी उत्सवान हे जात्रेचो प्रारंभ जाला आनी ताजे उपरांत मागीर प्रत्येक दिसा गंगा पुजन दिपोत्सव हे चालू जाता. आज नागेश महारुद्राचो तुळसी विवाह जातलो, ताजे नंतर गंगापुजन जातलें, दिपोत्सव जातलो. फाल्यां कार्तिक शुद्ध त्रयोदशी, फाल्यां गंगापुजन तशेंच दिपोत्सव जातलो. परवां कार्तिक शुद्ध चतुर्दशी दनभरां नागेश देवा कडेन वनभोजन जातलें. रातचो गंगापुजन, ताजे नंतर नवकारवण जातलो, दिपोत्सव जातलो, आरती जातल्यो. ताजे नंतर कार्तिक शुद्ध पौर्णिमा महापर्वणी दनभरां महाआरती जातल्यो. रातच्यो आमच्यो पुर्वाचारी गावण्या पुर्वाचारी देवस्थानांत
पुर्वाचार्याच्यो रातच्यो आरती जातल्यो. ताज्या नंतर पुर्वाचार्य देवाचो अवसर येतलो आनी ताका आमी टोक्याचो भार असो म्हणटात. ताज्या नंतर तो अवसर येवन लोकांक भाविकांक सगळ्यांक कौल प्रसाद दितलो आनी तो कौल प्रसाद दीत आमच्या नागेशी नागेश देवस्थानांत येतलो. नागेश देवस्थानांत येतकच नागेश देवाची पुर्वाचार्याची भेट जातली. ती भेट जातकच मागीर महाआरती जातल्यो. ताजे नंतर मागीर दिवजोत्सव जातलो. मागीर नौकारोहण. ताजे नंतर मागीर नागेश देव पालखेंतल्यान वचून रथांत बसतलो आनी रथोत्सव जातलो. रथोत्सव हो आसा थंयच्यान नागेश देव महालक्ष्मीच्या देवळा कडेन वतलो. थंय करड्याच्या देवळांत नागेश देव बसतलो आनी ताजे नंतर सांजचो मागीर परत 6 वरांचेर रथोत्सव सुरू जातलो आनी तो नाचत गाजत रथोत्सव नागेश देवळांत जातलो. ताजे नंतर आतां येतकच आरती प्रसाद जातल्यो. ताजे नंतर कार्तीक वद्य द्वितीया त्या दिसा नौकारोहण आनी दिपोत्सव जातलो. कार्तीक वद्य तृतीया त्या दिसा सकाळीं परत वनभोजन जातलें. ताजे नंतर रातच्यो नौकारोहण जातलो, आरती जातल्यो आनी मागीर जात्रोत्सवाचो सांगता जातली. महाआरती महाप्रसाद जातलो.